बेगीन रचून गावया सोड आमचे तारे काय करू संकोचान उगडास सोडुया खोशयेन करून आमची काजां देवाक व्हरली महिमा निरोप तोरी दिवया हालेलुया 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 आयज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवंतांतुनीच्या योगनिसाचो कोतकोत्या करून Zumuja wylimuka Pekali z moraci ząsubi Dewacie jaduja uka Od papaka ni putaka ni powi Patniak sodan sasna Alleluja, alleluja, alleluja बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाल भाव भयणीनो आयचो विशय देवान उतर आपणावन ते पोरगोटूंक आनी तोखता तसलीं फळां दिवंक भागिवंत हातून आमकां स्फूर्ती दिता आयज आमी भागिवंत आंतोनीची परब व्हडे उमेदीन संबोरता भागिवंत हातून आमच्या भावार्थाचो फोलेर ताणें देवाचें उतर आपणायलें ते पोरगोटलें आनी तोखता तसलीं फळां आपल्या जिवितांतल्यान उत्पन्न केलीं तो सदांच जेजूक चिटकून रावलो आनी जिव्या देवाचो खरो गवाय जालो हेच पासत आपल्या जिवितांत ताणें जायतीं ओचोरी विधमितां केलीं ताचीच आमी देख घेवया आनी पवित्र आत्म्याच्या जानवायेन आनी बोलान जेजूक रिगूंक रावून ताचें उतर आपणावन आनी नेटान पोरगोटून तेच जेजूचो आदार आमकां सगल्यांक मागून घेवया बाबा भयणानो ही सुरवातेची उतरां ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनान धरून जसो भाग्यवंतांतून ताणें देवाच्या उतराक वेंग मारली ते आपल्या जिवितान आपणायलें आनी हेंच पोरगोटलें तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान देवाचें उतर घेवंक आनी तें आपणावन तोखता तसलीं फळां दिवंक आमकां कृपा मागून घेवया आनी जायते पावटी आमी चुकल्या म्हूण ओळखून सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध हे बसोत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून माग सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं Sonia
Vida iska संसारी सर्वेस परा देवा स्वर्गीचाराया सबूत वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका प्रेमास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका आकारता सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया ही आयची परब समरमता ऑल्ड्रीन वियागस आनी तांचो कुटुंब आनी तशेंच झॅनी डायस आनी तांचो कुटुंब झॅनी डायस आनी तांचो कुटुंब देवाक आर्गां दितात देवान तांकां भुरग्याचें देणें फावो केल्लें पासत तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत तांच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया आनी आमकांय देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. इजायास प्रवादीच्या पुस्तकार वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्याक परतून नदर दिवंक, जुल्माक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे खुरपे वरस आनी ताजे जोड्डेचो दीस परगट करूंक. ताणें म्हाका धाडला दुखेस्तांक बुजवून दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक मोल, कोणती दुखीच्या आवरणा सुवातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापा सुवातेर वाकाणीचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हे. Durga
तुझ्या. बागयोन पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजे तारून जातले. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचे तारून जाता. ताचेर विस्वास दवरता ती सगळी कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावोवंक खूब ग्रेस तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितलें तारून मेळटलें. पूण ताचेर भावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचे भावार दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेच सांगता. बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितली सोबेत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच आयजाय म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटला ते कोणें सोत मानला. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी कानार पडून भावार उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारता, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाव विरेन कारून शेकांशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो घासता. सर्वेस्पराचे शिमान पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचे उतर हे उद्गार. Gesù babaci ugotu, tacia mogaci kobosa. Gesù karukan uswatu, amka bapa shiba boge. Solves porazu Isu, 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 solves porazu. Solves porazu Isu, 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 solves porazu, solves porazu Isu. Sorvespo tumce sove asum, Tumci sove asum. Mateva pormore Gesù Christa Gesù votoma. Uima duca somia. Galileaच्या दोरया देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयान जाळां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, मोशे पाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां साडून ते ताचे पाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव
जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार झेबेदेवा आपल्या बापाच्या सांगाताक आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयलें. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे पाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शिव तो महान हे. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी व्हडे उमेदीन बागयोंत आंतोनीची परब समरुमतांव. आनी सांत आंतोन आख्ख्या संवसाराक सगळ्यांची आवडीचो सांत आनी ताची भक्ती सगळ्या संवसाराक चलता. आयज जेन्ना आमी ही परब समरुमतांव तेन्ना आमी विशय घेतला देवा उतर आपणावन ते नेटान परगट करूंक आनी बरी फळां उत्पन्न करूंक सांत आंतोन आमकां स्फूर्ती दिता. ताच्या जिविताचेर इल्लीशी नदर मारुया. सांत आंतोन 15 वर्सांचो आसतना आगुस्तिनियन ऑर्डर ह्या मोठान भितर सरलो लिस्बोआ शारान. आनी रोखडेंच ताणें आपल्या वडिलांक मागलें आपणाक हांगासरले मातशें पयस धाडात. ताचें कारण म्हणल्यार ताची गोच्चीं ताका येवन परत परत मेळटालीं. जायते तरेच्यो जायत्यो दुसऱ्यो संवसारी वस्तू उलयतालीं, अदी करून पॉलिटिक्स. आनी ताका लागून ताणें सांगलें म्हाका मातसो पयस घालात. ताच्या वडिलांनी ताका कोइंब्रा शारान घालो आनी 8 वर्सां ताणें आपली आकारणी केली. आनी आमकां बरोवपी सांगतात ह्या 8 वर्सांनी ताणें मागण्यांत आपलें जिवीत सारलें, देवाचें उतर वाचलें, देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो, देवाचें उतर तो शिकलो आनी तेच बरोबर दुसऱ्योय वस्तू केल्यो. म्हणल्यार ही 8 वर्सां ताच्या जिविताची ताका एकदम फायद्याची जाली. मागीर तो 1220 वर्साक ताणें आगुस्तिनियन ऑर्डर सोडली आनी तो फ्रांसिस्कानांक भितर सरलो. आनी फ्रांसिस्कान पाद्री त्या मोठान तो भितर सरलो तेन्ना ताका तांणी फोर्ली म्हणटात त्या गांवांत पाठयलो. आनी हांगासर 1222 वर्साक ऑर्डिनेशन आसलें डॉमिनिकान पाद्रीचें आनी फ्रांसिस्कान पाद्रीचें. आनी त्या दिसाक जो प्रवचन करपी आसलो तो पाद्री येवंक नासलो. म्हणटूच ताच्या वडिलाचेर राखांत आयलो. ताणें जायत्या जाणांक दुसऱ्यांक सांगलें कोणूय प्रवचन करूंक सोदता जाल्यार त्या दिसाक. आनी सगल्यांनी म्हणलें ना आमी तयार जावंक नात आनी आमी प्रवचन करिनात. बिस्प साहेब येवपाचो आसलो आनी हें सगळें चलता आसतना ताच्या वडिलान ताजो प्रोविन्शियल आसलो ताणें आंतोनीक बोट दाखोवन म्हणलें आयज तूं प्रवचन करतलोय. आनी आंतोनीन केन्नाच येदे व्हडल्या लोकां इतल्या व्हडल्या लोकां मुखार ताणें प्रवचन करूंक नासलें. तो भियेलो खरो, ताणें ना म्हणलें खरें, पूण ताणें ताका सांगलें हांव तुका एक ऑर्डर दितां तुवें करूंकूच जाय. आनी बाबा भयणानो ह्या दिसाक सांत आंतोन तो भियोन भियोन फुडें सरलो खंय देवाचें उतर परगटूंक. पूण जसो तो परगटूंक लागलो तसो ताणें इतल्या नेटान इतल्या खोलायेन देवाच्या उतराची सजमणी दिली की थंयसर आसलेलो बिस्प, थंयसर आसलेले फ्रांसिस्कान ऑर्दीचे सगळे वडील ते थोटाक जाले. आनी ताचो सेर्मो ताचो प्रवचन कबार जातूच ते जायतो वगत खंय ओगीच उरले. आनी हो बरोवपी म्हणटा अ स्टार वॉज बॉर्न
A star was born on that day. हें नोखेत्र उदेलें त्या दिसाक कसलें नोखेत्र? नोखेत्र देवाचें उतर परगटपाचें. आनी त्या दिसाकतान सगळ्यांक गमून आयलें आनी सांत आंतोनीकूय खात्री जाली ताका हें देवाचें उतर परगटपाचो गूण आसा म्हूण. भाव भयणानो, जी 8 वर्सां ताणें मागण्यांत सारलोली, पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक, शिकूंक सारलेली, उपरांत दुसरी वर्सां हें सगळें ताका फायद्याचें जालें. असोच बेश्टोच वचून ताणें देवाचें उतर परगटूंक ना. ताचे लागीं आसलो हो थेवो. इतलीं वर्सां ताणें थेवो एकठांयलो, हो थेवो ताचे लागीं आसलो. हो थेवो मागीर तो वांटूंक लागलो. आनी हे भाशेन भाव भयणानो, सांत आंतोन ताच्या वडिलांनी ताका धाडलो फ्रांसाक, सादर्न फ्रांस, ताका धाडलो इटालियाक, दुसऱ्या प्रोविन्सांनी, आनी सगळे सुवातेर ताणें प्रवचन करून देवाचें उतर ताणें नेटान परगटलें आनी देवाच्या उतरांतल्यान ताणें जायत्यांची काळजां जिखून घेतलीं. अदीक करून जे किरमिदोर आसले, जे पातकान बुडलोले आसले मनीस, तसल्या मनशांक ताणें देवाशी परतून हाडले. आमकां इतिहासकार सांगतात, सांत आंतोन जरी तर प्रवचन करूंक एका शारांत आसलो जाल्यार थंयसर हजारांनी लोक येतालो. किरमिदोर पासून आसा ते वायट जिवीत जी येतात ते पासून थंयसर येताले. बायलोकूय रातच्यो येवन इगर्जेंत रावताल्यो. इतलो लोक आसतालो की जायते पावटी इगोर्ज पावनासली, म्हणून सांत आंतोनीक भायर वचचें पडटलें, नाक्यार वचून प्रवचन करूंक पडटलें, तांच्या बाजारांनी वचून प्रवचन करूंक पडटलें. देवाच्या उतराचो मोग इतलो ताचे थंय आसलो, देवाच्या उतराची गिरेस्काय इतली आसली. ही गिरेस्काय बाबा भयणानो तो वांटीत रावलो. आनीक हें कोत्ता आसतना जायत्या जाणांची ताणें काळजां जिखलीं, जायत्या जाणांक बरेपण मेळ्ळें. अशी एक खबर सांगतात, कोण एकलो घोव आपले बायलेकूय धाडिनासलो सांत आंतोनीचें प्रवचन आयकूंक. आनी तेन्ना तिणें आपूण आसात थंयच रावन आपल्या घराचीं जनेलां उगडलीं आनी जरी सांत आंतोन पयस प्रवचन करतालो दुसऱ्या शारांत, तो कितें प्रवचन करतालो तें तिच्या रुमान आयकूंक येवंक लागलें. आनी तेन्ना ह्या तिच्या घोवानूय मन बदल्लें, तिचोय भावार्थ उक्तो जालो. बाबा भयणानो, सांत आंतोन आमच्या भावार्थाचो प्रसंगदार. ताणें परगट केलो जिव्या जेजूक, ताणें परगट केलें देवाचें सोत, ताणें पावयली बरी खबर गरिबांक, ताणें पावयली बरी खबर जे मनीस कुड्डे जाल्ले पातकान तांकां. अशें सगळ्यांक ताणें ही बरी खबर परगट केली. तो संपलो 13 तारखे जुनाचे 1231 वर्साक. आनी पापसाहेब ग्रेगरी द 9th हाणें ताका 1 वर्स जावचे आदींच ताका सांत म्हूण परगट केलो. इतलो फास्ट ताचो प्रोसेस. ताका आनीक दुसऱ्या आनी कांयच ताणें दवरूंक प्रोसेस आनी जावंक दिवंक ना, कित्याक भाग्योंत आंतोनीचें जिवीतूच जावन आसलें एका सांताचें ऑर्था बरी जिवीत. ताका लागून 1 वर्सा भितर ताका सांत म्हूण परगट केलो. भाव भयणानो, ह्याच सांताक आमी मान दिता. आनी सांत आंतोनी लागीं आमी जायत्यो आमच्यो गरजो घालता. सोबार आमच्यो गरजो, आमच्या गरजांक मीत मेरना, शीम ना. आमी कितेंय जाल्यार ताचे मजतीन मागता. पूण आमी उगडास धरूंक गरज आसा सांत आंतोन जेजू लागीं मागून आमच्यो गरजो आमकां पावयता. तो सगळ्यो आमच्यो गरजो, तो सगळे आमचे हुस्के जेजूच्या हातान घालता आनी जेजू कडल्यान ही देणी आमकां मागून दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां कितलीं सोबीत ही पावलां जी बरी खबर हाडटात ती.
आनी बाबा भयणानो, ही बरी खबर हाडूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत, आमकां सगल्यांक विचून काडल्यांत. पयलें वाचप आमकां उगडास करता इजायास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. म्हाका सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका विचून काडला बरी खबर दिवंक गरिबांक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, वायटाक सांपडलेल्यांक नवें जिवीत दिवंक. जेजून जेन्ना आपलें मिसांव सुरू केलें तेन्ना ताणेंय तेंच म्हणलें, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा आनी देवान म्हाका अभिषेक केला, हांवें गरिबांक बरी खबर दिवंक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, भणकोणींत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. आनी बाबा भयणानो, हें सगळें आमच्यांनी करूंक जाता आमी जेन्ना देवाचें उतर आमी आपणायता आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मजत मागून घेता. बरी खबर आमी गरिबांक परगट्टा जेन्ना आमी तांच्या आटा विट्यांनी आमी आमचे हात भार घालता. कुड्ड्यांक आमी परतून नदर दिता, अदीक करून पातकाच्या काळोखांत आसात तांकां जेन्ना जेजूचो प्रकाश आमी तांच्या काळजान घालता तेन्ना. भणकोणीत आसा तांकां नीत देवाची फावो जातली हें आमी सांगता तेन्ना तांच्या जिविताचेर आमी बरो प्रभाव घालता. आयचें दुसरें वाचत भाग्योन पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, आमी जेजू सोमी म्हूण आमी ओंठांनी उसाशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला म्हूण काळजान सावन सोतमांची जाल्यार आमचें थारोवण जातलें. बाबा भयणानो, देवाचें उतर परगटप म्हणल्यार जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटप, जेजूक आमच्या जिवितान मानून घेवप, ताचेर आमी बावाट दवरप. आनी ह्याच वाचपान तो म्हणटा, पूण ताचेर बावाट दवरले शिवाय ताका आमी उलो मारतले कशी. जरी जेजू म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेना, म्हाका जरी तर बावार्थ ना जाल्यार म्हज्यान ताका उलो मारूंक जायना. जेजू सोमी म्हूण आमी ताका उलो मारतले जेन्ना आमी ताची खबर आयकतले आनी खबर आयकतले जेन्ना आमी बरे खबरेचे परगटणार जातले तेन्ना. बरे खबरेचे जरी तर परगटणार ना जाल्यार ही देवाची बरी खबर, हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक कशें पावतलें. बाबा भयणानो, आमी आमचो बावार्थ पयले सुवातेर जागोवंक, आमी आमच्या बावार्थान वाडूंक आनी हो बावार्थ जो आमकां जेजूच्या उतरान मेळटा, देवाच्या उतरान मेळटा, तो आमच्या जिवितान जियोवन आमच्या जिवितांतल्यान तो परगटूंक आमकां आपयता. आनी तेन्नाच आमच्यांनी म्हणूंक जाता, बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत. बाबा भयणानो, हांव आनी तूं क्रिस्तांव कशीं आमी जेजूची बरी खबर हाडटात काय, आमची पावलां सोबीत काय बरी खबर हाडटात तसलीं, वा आमची पावलां खंय तरी घुस्पल्यांत. आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतराच्या उजवाडाचेर बांदून आमच्या जिविताची वाट चलता, वो आमी दुसऱ्या जायत्या भानगड्यांनी पडलेले आसा, दुसरे वायट ते आमच्या जिवितांत आमी आपणायलेले आसा. हाकाच लागून आमची पावलां घुस्पल्यान आनी कोणूय आमकां म्हणटा हाच्यान बरी खबर हाडूंक जायना म्हूण. जाल्यार बाबा भयणानो, आयज आमी जायते सगोट मागता आसतना सांत आंतोनी लागीं आमकां हो उपकार मागुया, आमची पावलां सोबीत करूंक तूं आमकां शिकय. देवाच्या उतराचो उजवाड घेवंक तूं आमकां तुजो आदार दी. देवाचें उतर वाचूंक निहाळूंक, तें जिवितान आपणावंक आनी तें परगटूंक जिवितांतल्यान तुजी कृपा आमकां दी. आनी तेन्नाच बाबा भयणानो, आमची पावलां सोबीत जातल्या, नाजाल्यार आमची पावलां कोणाकूच नाकात. कितले पावटी आमचे मदें आसात मनीस आनी आमी आयकूंक येता, तो येवंक नासलेलो जाल्यार अदीक बरें आसलें, तो ते जमातीक नासलेलो जाल्यार, तो त्या फंक्शनाक नासलेलो जाल्यार अदीक बरें जावपाचें. कित्याक ताचे लागीं बरी खबर ना, ताचे लागीं घडये वायट खबर आसा,
ताचें मौन घडये सगळेंच झुजां मांडपाचें, ताचें मौन दुस्फोट करपाचें. आनी असलें मौन बाबा भयणानो एक खरो क्रिस्ती भावार्थी घेवन चलोना. जेजून आपल्या शिसांक आपयले आनी तांकां पाठयले, वचात शुभ वर्तमान परगट करात. हो तांचो मुखेल वावर. आनी तोच वावर म्हजो एक पाद्री कसो, आमचो पाद्री कशें, आनी तुमचोय, तुमी क्रिस्ती भावार्थी बावतिजम घेतलोली, तुमचोय वावर तोच. वचात शुभ वर्तमान परगट करात. जेजूचे बरे खबरेचे परगटणार जायात. आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांत बरीं फळां दिश्टी पडटलीं. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना सांत आंतोनी लागीं आमी ही कृपा मागुया. माग आमचे पासून आमी सगळे मागता, पूण आमकां देवाच्या उतराचो मोग आमच्या काळजान घालून माग म्हूण ताचे लागीं मागुया. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्याच्या गरजांक आयतीं जावुया. लेट अस बी कन्सर्न टू द नीड्स ऑफ अदर्स. जायतीं गरीब बाबा भयणां आसात, जायतीं अडचण्यांक सांपडलेलीं मनशां आसात, ती कोणूच न्हय जाल्ले भाशेन स्वाडची न्हय तांकां, पूण आमी तांच्या हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी देवाचेर पातयेवन देवाचेर सदांच आमचो भावार्थ आनी आमचो विस्वास धरून चलूंक त्या देवाची कृपा आमकां मागुया. सांत आंतोनीन आपलो आख्खो भावार्थ जेजूचेर दवरलो. देवाचें उतर आपणायलें, नेटान परगटलें, तोखता तसलीं फळां दिलीं, क्रिस्ती जिविताक सोंपता तसलीं फळां. ही परब आमी समरमता आसतना देवान आमकांय हेंच देणें दिवं. आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर मानून घेवंक, तें आपणावंक, नेटान परगटूंक आनी सासणांक तोखता तसलीं फळां आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक त्याच बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमी बरोबर आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रितुमीच्या रोचनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड संबलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंसप्रतकाल ताणें कौस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जाला, स्वर्गात चडलो, सोरपोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो बापाच्या हातान घालुया. सगळ्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी पोदवेन बागेवोन आंतोन भाशेन देवाक भेटलेले जावंक आनी पवित्र आत्म्याच्या सोयरी गोटीन आनी सुफुर्तीन जिवंक आनी हेच तोरेन आपले पोरजेक जिवंक शिकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सगळ्या देशाचे भोव करून इंडियेचे राजकारबार चलयतल्यांनी समाजांत वस्तोले फोटीकपण, अनीत, भ्रश्टाचार आनी तरेकवार वायट स्वताचे, नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे उजवाडान सोपूंक आनी बिगोडतले प्रितुमेचो सांबाळ करूंक उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलूंक भाग्यवंत आंतोनीन देवाचें उतर मेवता तितल्यांकूय परगटलें आनी काल्तिकायेन दुसऱ्यांची सेवा केली आनी दुसऱ्यांक जेजूशी ओडून हाडली. ताची देख घेवया आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आनी बुदीन चलून वेता थंय बरेपण आनी मोग शिंपडावंक आनी जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक देवाचो आदार मागुया. सगळे क्रिस्ती पोरजेन आपलो भावार्थ एकामेकाच्या उस्क्यान समजिकायेन बोगसण्यांच्या मनान गरजेवंतांची सेवा करून जिवंक आनी हे तरेन आमच्या सोम्या जेजूची नीज पाटलावदार जावंक आनी ताची कोरी सेवा करूंक पवित्र आत्म्यांचो आदार बापा लागीं आमकां मागुया. भाग्यवंत आंतोनीचें तेरेसणा आनी परब करूंक जिन्सावार बासांनी आदार दितोल्यांक आनी त्याग केलेल्यांक भरपूर आशिर्वादान भर म्हूण आनी तांकां इनाम फावो कर म्हूण मागतना हांगा आसलेल्या सगळ्यांचे आवडे अंत्रेग मागणी शार्ती पावय म्हूण आनी सगळ्यांच्या जिवितान अजापां कर म्हूण भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोळेन आयकून घे. बोमोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी तुज्या हातांत आमी घाल्यांत. आमी देवाचें उतर सदांच आपणावंक आनी तें आमच्या जिवितान पाळूंक तूं आमकां शिकय. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Petone velar kein पवित्र पुस्तक फुलां फळां उदक आनी दाकाचो रोस. आपले मांस आनी रगत दिवन जेजू आमकां पोसता. आत्मीक वाटेन आमची वाड जावंक आनी आपले वाटेन चलोवंक आदार दिवंक जेजू आमचें खाण आनी पिवण जाता. आयज हे परबे दिसा आमचे जिणेचे सगळे भाग त्याच देवाक भेटोवया आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलतल्या म्हूण आनी जेजूक रिगून रावून तेच जेजूचे घोवाय जातले म्हूण आनी हे तरेन पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक वावुरतल्या म्हूण भास दिवन हीं दानां पवित्र पुस्तक फुलां फळां उंडो आनी दाकाचो रोस बापाक भेटोवया. Petone velar kein gawiya. C16 page number 35. Amci dana, che
परमेश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा पोरताना परमेश्वरा पोरताना समस्तानी तुझी समस्तानी तुझी परमेश्वरा पोरताना परमेश्वरा पोरताना समस्तानी तुझी समस्तानी तुझी म्हज्या बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सोर पदवेदार आनी बोवडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या सांत आंतोनीच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळे आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण तूं. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमी जेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवोन बापा, फिलीप नेर आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आंकुवार मारी देवाची माई सगाती तिचो पोती बागीवोन सुजे बागीवोन आंतोन बागीवोन दोनब्रदां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सगाता तुजी मोहीम गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. संसाराची पातकां तुयें आमची काकूत देवाची शिरी संसाराची पातकां तुयें
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu kamcha kalsani shong vetana kain gawiya. R10, page number 179.
Kitlo mogal loyal tuang sodir Kakutsar mowal tuang sodir Kitlo mogal loyal tuang sodir Kakutsar mowal tuang sodir Tuka argandita, tuka dinwastita Aleluya gayon kurtam Tu somaimu Tokta sasna cha sasna Tu somaimu Tokta sasna cha sasna Tuka argandita, tuka dinvastita Aleluya gayon kurtam Tu somaimu Tokta sasna cha sasna Tu somaimu Tokta sasna cha sasna प्रार्थूया सोर पदवेदारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी मातशें बसूया आमी सगळ्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत परब आवडयता सांत आंतोनीन तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या जिविताचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सगळीं बरेपणां देवाच्या हातांतली मागून घेवं म्हूण आमी मागता हॅपी फिस्ट एवरी वन तशेंच आयज परब समारंभल्या ऑल्ड्रीन आनीक झॅनीक डायस तांकांय आमी शाबासकी दिता तांकांय आमी दिनवासता बाबा भयणांनो ह्या दिसांनी आमकां डोनेशनां पावल्यात तांची आमी नांवां वाचता आयज सुकोरीन कारवाल फ्रॉम दांडो गोवा वेल्ल्या ताणें 22,000 दिल्या मागदलेन डिसूजा गोवा वेल्ल्या 5,000 टोनी डिकोस्टा आनी ताचो कुटुंब वेर्ना 5,000 एक वेल विशर 2,000 जेरोम एंथनी आनी मातिल्दा जॉन फ्रॉम श्रीदाम 2,000 ट्रेन्सी स्टेविस अगसाय 2,000 मारिया संताना मेंडिस 1,500 एल्सा डिसूजा 1,500 ब्लांका इंगा फ्रॉम USA 1,000 मारिया इंगा USA 1,000 कार्लित लोरेंसो स्टेव अगसाय 1,000 कार्मिना फ्रॉम USA 800 रुपया आलेश फर्नांडीस 500 रुपया आमच्या ऑल्ड्रीन वियागस आनी झॅनी डायस फ्रॉम वास्को तांणी कपेलाची सफाई करूंक कोयर 3 जाणांक तशेंच फेस्ताक तशेंच बँड तशेंच लायव्ह टॅलिकास्ट 3 जाण आनीक फेस्ताच्या दिसाक स्नॅक्स आनी पांडोल हांची सगळी तांणी वेवस्था केल्या ह्या पासत तांकां आमी दिनवासता तशेंच विश्वाजीत राणी ताणें कपेल ताचें रेनोवेशन करूंक भितरल्यान तशेंच भायल्यान पेंटींग करूंक ही पोत्री आसा ती नवी घालूंक थोडो लायटी घालूंक आनीक फायर क्रॅकर्स फोगेट्यो हाडूंक आनी दुसऱ्यो वावर करूंक ताणें आमकां आदार दिला त्या पासत आमी ताका दिनवासता जुजे पाल्य फ्रॉम आगसाय ताणें फुलां दिल्यांक आल्ताराची भितर आनी भायर फेस्ताच्या दिसाक
जोसेफ गोम्स फ्रॉम चांदोर जो UK आसा ताणें साऊंड सिस्टम दिला कपेलाक. आल्फ्रेड मेंडीस फ्रॉम गोवेल्ल्या ताणें 100 कोदेलां भेटयल्यान आनी कार्पेट दिल्या त्रेजनांक आनी फेस्ताक. एक वेल विशर आगसायेंचो ताणें 1,500 पाव दिल्यात आयच्या दिसाक. गाब्रियल मार्कीस फ्रॉम श्रीदांव ताणें 1,000 उदकाच्यो बॉटल्यो आनी एक वेस्टमॅन दिला. एक वेल विशर श्रीदांवचो ताणें कॅन्डल स्टँड रिपेर केला. एडी आनी क्लारिना डायस आगसायेंची तांणी होस आनी कॅन्डल्स आनी वेस्टमॅन दिल्यात. फ्रांसीस फेर्नांडीस फ्रॉम जुआरी गोवेले तांणी 500 ब्रेड दिल्या. मुकुंद ताणें उदक दिलां कपेलाची सफाई करूंक. थॉमस कार्वाल आनी ताचो कुटुंबान आमकां 3 जाणांक जी नवी ऑल्टर क्लॉथ्स केल्या आनी ती शिवोवंक आदार दिला. आमी देव बरें करूं म्हणटा आमचो कोय ग्रूप तांणी नेवील आनी ताचो पंगड हे 13 दीस तांणी देवाक वाखाणणी दिल्या आनी आमकांय आदार दिल्ले पसत आमी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसले सुद्दां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फ्रेब्रन ताणें आमकां आदार दिलो 2 दिसाक. ही आमचें 3 जाण टॅलिकास्ट करूंक युट्यूबाचेर. आनी आयज मॅथ्यू CCR TV ताणें CCR TV न्हय GCTV ताणें आयज लायव्ह टॅलिकास्ट केला मिसाचो ताका. तशेंच लियोन आमकां आदार दिला साऊंड सिस्टम घालूंक. आनी हालेलुया ताणें आदार केला लायटीचो वावर करूंक. तशेंच तुमी जायते जाणांनी जायते तरेनी आमकां आदार दिला त्या पासत तुमकां दिनवासनी. आनी आयच्या दिसाक आग्नेल आनी पिरीस आनी कार पार्किंग सारकें जावंक ताणें आदार दिला. आनी सगल्यांक दिनवासतना हांव खेरीत भाशेन दिनवासता आमचो एल्वीस ताणें हो कारबार सांबाळ्ळा इतले दीस. कपेलान येवन सकाळीं फुडें येवन राती पासून रावन सगळी मांडावळ बरे भाशेन जाता ती पळोवंक. ताचे बरोबर वॉल्टर आनी दुसरे तांचे वांगडी आसा ते तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. म्हज्या नांवान आमच्या पातकुराच्या नांवान आनीक एक पावटी तुमकां सगळ्यांक व्हेरी हॅपी फिस्ट. सगळीं उबी रावया. आतां मिस जालें म्हणटूच एक धाकटुलें पुरसांव आसतलें. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचनेयात देवाचें उतर परगटूंक आनी जियोंक तुमकां धाडटा. लोकांनी पुरसांवाक मातशें भायर सरचें. Mogacha
आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या
भाग्यवंतातून आमचे पासत विनोदी कर. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या भाग्यवंतातून खऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंग आनी गोरज्या कंदाक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलो. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळू. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय. Ora